हांव संवसाराक देवाचे मिसांव ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करता. आनी आयज केरीत भाशेन VCDC Vocation Commission for the Diocesan Clergy आणि DOPV Diocesan Office for the Promotion of Vocation ही मिसाची मांडावळ चलयता. आनी आमी केरीत भाशेन ह्या मिसा वरवीं मागतात देवाच्या राज्यांत देवाच्या मोड्यांत वावर करूंक आनीकूय यादनी कशे माद्र्यो कश्यो भुरगीं फुडें सरून ह्या देवाच्या मोड्यांत वावर करूंक. आनी हे वेळार आमचो विशय आमकां आदार दिता. आमी सोगलीं जावन आसा इश्टनो मिशनार आमच्या जिवितांत. कित्याक देवान आमकां सगल्यांक मिसांव दिल्लें आसा आनी आमच्या जिवितांतल्यान जावं एक आवय कशी बापूय कसो आमी भुरगीं कशीं आमी यादनी कशे आमी माद्र्यो कश्यो आमच्या बेसा प्रमाणे आमी आमचें कार्य जेन्ना चलयता तेन्नाच इश्टनो आमी देवाचें मिसांव साकार करूंक पावता. सादी उदाहरणां आमच्याच गोंयच्या सायबाची तशींच लॉयलाच्या इनासाची. हे दोगोय इश्टनो आमी पळयल्यार इनास लॉयलाचो आपलें जिवीत आपल्याक जाय तशें जिवंक सोदतालो एक सैनीक कसो. पूण देवान ताका वेंचून काडलेलो. ताचो मिसांव हे सैनीकपणाचें न्हय पूण जेजूचो सैनीक जावचे खातीर. आनी ह्याच कारणाक लागून देवान ताका वेंचून काडलो. 8वें तरेन पांवो मोडलो, हॉस्पिटलांत पावलो, पवित्र पुस्तक वाचलें, मन बदल्लें आनीक आपले खरें मिसांव तो ओळखूंक पावलो. आमचो गोंयचो सायब आमचो मोगाचो पात्रोन एक व्हड मनीस जावंक सोदतालो. संवसाराच्या व्हडांतली व्हड युनिवर्सिटीचो प्रोफेसर जावंक सोदतालो. पूण घडलें कितें? लॉयलाच्या इनासा वरवीं ताणें आपले खरें मिसांव ओळखून घेतले आनी एक मनीस जो व्हड जावन ह्या संवसाराचे नदरेंत व्हड जावन एक प्रोफेसर जावंक सोदतालो तो पावलो खंय? थंय पावलो एक कापीण घेवन भुरग्यांक दोतोन शिकूंक. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणानो, आमचे मिसांव आमी ओळखोवची गरज. कित्याक देवान आमकां सगल्यांक एक मिसांव दिल्लें आसा आनी आमच्या जिवितांतल्यान हे मिसांव आमी साकार करची गरज. जायते फावटी हे मिसांव आमी समजनात. कितें देवान विचून काडलेलो आसा, कसलो वावराक देवान म्हाका विचून काडलेलो आसा, जायते फावटी हे आमी समजनात. इनासा भाशेन फ्रांसीस शावियरा भाशेन. पूण जेन्ना आमी एकामेकाक आदार दितलीं, एकामेकाक सांगात दितलीं, एकामेकाक मोजत दितलीं, आमी आमचे खरें मिसांव ओळखूंक पावतलीं. आनी खरें मिसांव ओळखल्या उपरांत आमी जेजूक परगटूंक पावतलीं. आमी बावतिजमा वरवीं तिरावणेच्या संस्कारा वरवीं आमी जेजूचे परगटणार होच विशय आमचो. जेजूक परगटपाचो वावर आमकां सगल्यांक दिल्लो आसा. आनी फ्रांसीस म्हणटा ती भाशेन, आसिसीचो फ्रांसीस म्हणटा ती भाशेन जेजूक परगटपाची गरज. जंय गरज आसा थंय उतरां वापूड, जंय गरज ना तुज्या जिविताच्या चालींतल्यान जेजूक परगट कर. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणानो, आयज जेन्ना हे वेळार ह्या पवित्र मिसांत आमी भाग घेता, हेंच आमचें मिसांव आमी समजूंक प्रयत्न करुया. हेंच आमचें मिसांव समजूंक प्रयत्न करून आमी एकामेकाक आदार दिवया. मोगाच्या आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांचे मिसांव समजूंक प्रयत्न करात. हांव जायते फावटी म्हणटा, विजीट करून गेल्या उपरांत आवय म्हणटा, फादर भुरगो आसा रे तो. भुरगो म्हणटा हांव पाद्री जावंक सोदता, पूण आवय म्हणटा ना रे फादर भुरगो आसा तो. आनी असले वेळार हांव आवयक विचारता, तुजो पूत जरी तर म्युजीक खेळोंक म्युजिकाक हुशार आसा, तूं म्हणटली बाबा राव रे 10th जावन दी न्हू, 12वी जावन दी न्हू, उपरांत तूं म्युजीक शिकोवंक वच.
वो तुजो पूत जरी तर खेळोंक सोदता, फुटबॉल खेळोंक हुशार, तूं म्हणटली ना रे बाबा आतां न्हय रे, राव रे राव रे राव रे, 10th जावन दी, 12वी जावन दी, उपरांत तूं प्रॅक्टिसेक वच, शिकोंक वच. ना इश्टानो, आमी जरी तर आमची भुरगीं फुडें वचूंक सोदतात, जावं खेळोंक जावं म्युजिकाक वो दुसरे वाटेनी आमी ताका उमेद दितात, आमचो सांगात दितात. असले वेळार जरी तर आमची भुरगीं चेडे तशी चेडवां जरी तर फुडें सरूंक सोदतात, पाद्री जावंक माद्री जावंक, आमी तांकां उत्तेजन दिवंक कित्याक फाटीं रावतात काय? आमचो सांगात हे आमच्या भुरग्यांक दिवंक आमी कित्याक वीस सोदतात काय? मोगाच्या आवय बापायनो, देवान तुमकां भुरगीं दिल्यात जाल्यार ती भुरगीं देवाची. देवान जरी तर तुमकां भुरगीं दिल्यात जाल्यार ती भुरगीं देवाची. तुमच्या हातान घातलेली आसात तांकां सांबाळूंक, तांचो बरो परामर्श करूंक, कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा, म्हज्या सुपुल्ल्याक एकल्याक पुऱ्यान वायट रस्तो दाखोवचे बोलदेक तुमच्या गोमट्याक दांत्याचो फातर घालून उदकान जीव दिल्यार अदीक बरें, पण म्हज्या सुपुल्ल्याक वायट रस्तो दाखय नाकात. मोगाच्या आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तुमचो सांगात दियात, तुमचो आदार दियात, उत्तेजन दियात. ती जी कितें करूंक सोदतात आनी किरीत भाशेन जरी तर ती जेजूक आपणावंक सोदतात, एक पाद्री कसो, एक माद्री कशी जावंक सोदतात, तुमचो सांगात दियात. आनी हे भाशेन जशी परी त्या हॉस्पिटलान बसून इनासाक दुसऱ्यांनी समजणी दिली ताचे मिसांव, जशी परी इनासान फ्रांसीस शावियराक समजणी दिली ताचे मिसांव, आमच्या भुरग्यांचे मिसांव आमी तांकां समजूंक प्रयत्न करुया. आनी आमी जरी तर तांकां समजावंक प्रयत्न करतलीं जाल्यार पयलीं स्वतेर आमी वाडलेलीं आमचे मिसांव कितें तें जाणा जावन बरी क्रिस्ती मनशां कशी आमची जबाबदारी आमी जियेतना, आमचे मिसांव आमी जियेतना आमच्या भुरग्यांकूय तांचे मिसांव जे ती करूंक सोदतात आनी किरीत भाशेन जरी तर याज्ञीकपणाक माद्रीपणाक फुडें सरूंक सोदतात, इश्टानो, तांचे मिसांव ओळखूंक तुमचो सांगात दियात, तुमचो आदार दियात. आनी हे भाशेन आमी सगलीं हे मिसांव देवाचे आमच्या जिवितांत जी आसा ते आमी साकार करूंक पावतलीं. हीच कृपा, हीच गोठाय ह्या पवित्र मिसांतल्यान आमच्या पात्रोनांक फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून आमकां सगल्यांक मागुया.